What nonsense you're talking? That lady is a handicapped woman. And what is her fault? Why transfer her? ऐका, लता गांवकाराचो जो मॅटर आसा आणि तेका जी ट्रान्सफर ऑर्डर आयली ही कित्याक लागून ट्रान्सफर खंयच्यान आयल्या? खंयच्यान आयल्या खंयच्यान हेड ऑफिसाच्यान. आणि तुम्ही कोण? हांव सीडीपीओ. CDPO तुझ्या हातीत ना तुझ्या अंडर सीडीपीओ म्हणून चलची ना रे चलची ना दादागिरी चलची ना. एक दो बीजेपी को फेक दो. जाल्ली आसा ही लता गांवकऱ्याचेर हो अन्याय जाला आनी आमचो आमदार हेजेर वग्गी आसा अशें दिसता की हांगासर ही पोर्तुगीज साईट परत निर्माण जाली काय कितें. तशीच अंगणवाडी वर्कर्स आमकां जी मेन मॅडम आसा ती भितूर घेयना. आयज आमची प्रतिमा कुदिनो मॅडम आयज इतके पयसून हांगा येयली की ती महिलेक न्याय मेळचो पूण तिका आयज भितूर घेयना. हें आमचें दुर्भाग्य वाळपयचें आसा. पण तुम्ही रिपोर्ट धाडल्याशिवाय तुम्ही रिपोर्ट खंयच्यान तुम्ही तिका बघा स्वप्न पडले तिका. हो सगळो क्वेश्चन जो तुमचो तेका हांव तुमकां आन्सर दिवंक शकना कारण तेका ऑर्डर जी आयली आसा ती हांगाच्यान वचूंक ना हेड ऑफिसांतल्यान आयल्या. ती खंयची कळ्ळें न्ही. म्हाका सांगा तुमची ऐका आणि तुमच्या हितून आमच्या येयना हांव ती. ऑथॉरिटी पर्सन न्ही तिजे ह्या मॅटरान तिजे हे मॅटर जे आसा ते हेड ऑफिसांतल्यान तेन्ना हेड ऑफिसांतल्यान आयले न्ही बट शी इज कमिंग अंडर युअर तालुका. शी इज कमिंग अंडर सत्तरी and she is a voter of Sattari in Valpoi. So why she is being transferred you all don't know. हेजेर म्हाका उलोवपाचें ना. चल या रे कितें फायदो महिला बाल विकास जे कल्याण जे डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटाची डायरेक्टर दिपाली नायक हेका मेळपाक गेल्ले. तेणी जी ती अक्षरशः खोटें उलयता कारण कितकेशे मुद्द्याचेर आमी ताका विचारले तेन्ना ते अक्षर सगळी खोटी म्हायती दिली. म्हणून हांव म्हणटा की जी ती आपल्याचेर धकलून आसा ती तेची दत्ता गांवकरची चूक आसा म्हण सांगता डायरेक्ट. जावं ही SDPO CDPO आसा जी तिचेर कंप्लिटली दबाव आसा आनी त्या दबावा खातीरच हे सगळे जे आमकां आयज जे ट्रिटमेंट दिला गव्हर्मेंटाच्या अधिकाऱ्यान तिचेर हो अन्याय जाल्लो आसा. हो अन्याय सगळ्या जनतेक खबर आसा आनी हो अन्याय जाल्ले आसतना आमचो मुख्यमंत्री आसा गोव्याचो जो प्रमोद सावंत तो कित्याक गप्प आसा हेजेर मोठे प्रश्नचिन्ह आसा. प्रभू जी आसा अंगणवाडीची CPDO कितें तिने आमकां एंटरटेन करूं ना. आमकां रस्त्यार बसपाक पडलें ऑफिसा भायल्यान बसपाक पडलें. आमकां गोंयकारांक न्ही आनी ती ओन जे सत्तरीचे आनी वालपयचे जे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक आसा लिडर्स आसा हेंकां आयज तिणें कॉलेप्सिंग गेट लावून चोरां भाशेन आमकां भायल्यान बसयलें. एट लास्ट बाब सागर एकोसकर जो PI आसा तो आयलो तेणें इंटरव्हीन केलें आनी आमी ताका सांगलें आमी कॉपरेट करपाक रेडी आसा 5 जाणांच वता म्हणून. सो आय वेंट माय ब्लॉक प्रेसिडेंट फ्रॉम वालपय वेंट द महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट शी केम द कमिटी जनरल सेक्रेटरी केम एंड कमिटी मेंबर केम ऑफ महिला काँग्रेस आनी वतकी ती आमकां मिसेस प्रभू आमकां 2.5 वरां बसून सांगता. हांवें तिका विचारलें त्या बापडे बायलेक म्हणलें गुलेली जे हँडिकॅप बायलेक लता गांवकराक ट्रान्सफर केल्ली आसा कसली म्हूण ट्रान्सफर ही कसली पनिशमेंट ट्रान्सफर हिका हॅरेसमेंट कित्याक की हांगा साकून केपें केल्ली आसा ताका रिजन दी म्हणल्यार ती म्हाका सांगता हेजेर म्हाका आन्सर ना म्हजे कडेन आन्सर ना म्हाका ताजेर उलोवपाचें ना. म्हणल्यार हाजेर करून येता की गव्हर्मेंट इज बिकम टोटल फेल्युअर. The officers who are on the table and the chair who are answerable are making us wait here like dogs and later telling us that I am not responsible, I am not answerable to this and I don't want to talk on this. So हेजेर म्हाका म्हणपाचें आसा की गव्हर्मेंट इज कंप्लीट फेल्युअर आनी आयज सगळ्यांक कळून येता की कशे पद्दतीन एक हँडिकॅप बायलेक कशें हॅरेसमेंट चालू केल्लें आसा तें.